नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या काल एक बातमी आयली की हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र नार्लेकर हांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा. एक मोठी जबाबदारी, कारण हिमाचल प्रदेश हे ल्हान राज्य आशिल्लें आनी सध्या बिहार हें व्हड राज्य, आनी आमकां अभिमान हाचे खातीर आसा की गोंयचे एक सुपुत्र ह्या येद्या मोठ्या राज्याची जबाबदारी राज्यपाल म्हणून थंय वतले. आमी तांकां मेळपाक आयिल्ले आसा वास्को तांच्या घरा. देव बरें करूं सर. पयलीं अभिनंदन तुमकां राज्यपाल पदी. एक एक्सपेक्टेड आशिल्लें तुमकां, अपेक्षीत, तुमी गोंयान आसतनाच थंयच्यान ऑर्डर आयली की तुमचो अपॉयंटमेंट जाला हांगा बिहारा म्हणून, अपेक्षीत आशिल्लें काय? ना, अशें म्हाका आत्तां तरी अपेक्षीत नाशिल्लें. तुमच्या चॅनला वयल्या सगळ्या पळोवपी आसात तांकां म्हजो नमस्कार करतां, तांचें स्वागतय करतां. हें म्हाका अजिबात अपेक्षीत नाशिल्लें. पूण ज्या दिसा ही बातमी, म्हणजे काल जें नोटिफिकेशन आयलें, ताच्या आदले दिसा माननीय गृहमंत्री आमच्या देशाचे, तांचो म्हाका फोन आयिल्लो की आमी अशें अशें चिंतलां की तुमकां एक दुसरी व्हडली जबाबदारी दिवपाचें आमचे तकलेन आसा. आनी ताणें इतलें म्हाका सांगलें आनी कितें सांगपा जाय तें सांगलें मागीर. अशें इतलेंच. ते आदले दिसा सकाळीं 7 तांचो फोन आयिल्लो. म्हणटकच बरें आसा अशें म्हणून म्हाका इतलीच कल्पना आशिल्ली, आनी कांयच कल्पना बी तशी नाशिल्ली. तुमचें इमिडिएट रिएक्शन कितें? खूश आसा तुमी एक व्हडली जबाबदारी पडल्या म्हणून, काय तुमकां दिसता की हिमाचल प्रदेशाक सुशेगाद आशिल्लें, बरें आशिल्लें? म्हजो स्वभाव असो आसा की सुशेगाद आमच्यान बसपाकच जायना. हिमाचलाकय आमी आतां हांव आशिल्लो थंयसर की सगळे कडेन हांगा वच थंय वच, सगळे थंय मातशी वयर सकयल अशी सगळे तो टेरेन आसा, आनी म्हणटकच हिली एरिया बी आशिल्ल्या कारणान तरी सुद्दां भोंवपाची अडचण आसतनाय हांव सगळे कडेन भोंवतालो, वतालो, लोकांक मेळप, हें करप, अशें सगळें आशिल्लेंच. आनी आतां बिहारा सारक्या प्रदेशान, व्हडल्या प्रदेशान, अशा प्रदेशान वतना म्हाका आनंद इतल्याचोच जाता की आनीकय म्हाका काम करपा खातीर चड वाव आसा. हांगा कमी आशिल्लो अशें बी न्ही. कामाची पद्दत सगळे कडेन सारकीच आसता, पण जॉग्राफिकली तातूंत मातसो जो फरक आसा ताजोय परिणाम तुमच्या कामाचेर जाता. आनी म्हणून हांव हांगासर बिहाराक भौगोलीक परिस्थिती मातशी आनीकय वेगळी आसा, बरी आसा, भोंवपाक तितलें सोंपें आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की हांव आनीकय काम वेवस्थीत करूं शकतलो. फाटल्या 1.5 वर्सांत जें केलें ताचे परसय आनीकय बरें काम, केवळ ही परिस्थिती बरी आसा अशें म्हणून हांव करूं शकतलो. सर, बिहारान नॉन बीजेपी गव्हर्मेंट आसा आनी थंयचो राज्यपालाक एक टास्क आसता मेजर की क्लॅश जावचें न्ही सरकारा बरोबर. हो तुमचो इमिडिएट कन्सर्न आसतलो? म्हज्या दृश्टीन सरकार कोणाचें आसा हो गौण मुद्दो आसा, दुय्यम मुद्दो आसा, आनी तातूंत म्हाका कांयच फरक पडना. सरकार हें, प्रत्येक सरकार हें म्हजें सरकार आसता, गव्हर्नराचें सरकार आसता. ताका लागून तें नॉन बीजेपी का बीजेपी, नॉन काँग्रेस का काँग्रेस, असो कांयच फरक हांव करिना आनी करूंक जायना, आनी खंयचो गव्हर्नर नॉर्मली करिना अशें. ताका लागून ह्या हातूंतल्यान ते थंयचे क्लॅशीस बी अशे प्रकार कांय जावपाचे चान्सीस म्हाका दिसना. हांवें म्हटलें तशें, एवरी गव्हर्मेंट इज माय गव्हर्मेंट. हुसेवर इज रुलींग देर इज इमटेरियल. म्हजी काम करपाची पद्दत तीच आसतली, बऱ्या पद्दतीन तांचे कडेन संबंद दवरून काम करप. पण बिहार हॅज बीन एपी सेंटर ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स, अँड रायट नाव आफ्टर नितीश कुमार हॅज चेंज्ड इट्स सायड्स. सो ताजो इम्पॅक्ट एक राज्यपाल म्हणून जातलो असो दिसता तुमकां? पॉलिटिकल एक्टिविटी जी आसा पळय आसता ती ताजो परिणाम जो पॉलिटिकली विचार करता ताचेर जातलो. राज्यपाल पॉलिटिकली विचार करिना, म्हणजे आमी रूड अर्थान पॉलिटिक्स जाका म्हणटात त्या हातून, त्या पॉलिटिक्साचो राज्यपालान विचार करपाची गरजच पडना. राज्यपालाक सरकार वेवस्थीत चल्लां की ना, कायदेशीर चल्लां की ना, घटनेच्या आधाराचेर चल्लां की ना, लोकांच्या हिताची कामां चल्ल्यात की ना, हें पळोवपाचें आसता. तातूंत तुमचें पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन्स, परमिटेशन्स कितें आसतात
ताज्या भितर राज्यपालान पडपाची आवश्यकता पडना. जो मेरेन विधानसभेन थंय कितें अशें वेगळें कितें जायना तो मेरेन राज्यपालाक तशें कांय चिंता करपाची गरज पडना. म्हाका दिसना हें जरी खरें आसलें की राजकीय दृश्ट्या बिहार हो एक अत्यंत सेन्सिटीव प्रदेश आसा. थंय अनेक पद्दतीच्यो घडामोडी जायत असतात. पण ही चिंता थंयच्या पॉलिटिकल पार्टीजची आसा, पॉलिटिकल लिडर्स आसात तांची आसता. म्हजी चिंता न्ही ती. आमी पळयलें सर हालीं दिसांनी खुबशे राज्यपालांचो क्लॅशीस जाता आनी खास करून त्याच सरकारां कडेन क्लॅशीस जाता जे नॉन BJP आसता. म्हणून त्या अर्थान विचारिल्लें की थंय तुमकां म्हणजे अशें खंय तरी तणाव जावपाची भंय दिसता. म्हाका दिसना तणाव जावपा सारक्यो कांय गोश्टी हांगासर बिहाराक वतलो थंय जातले आसतल्यो अश्यो म्हणून. ते वेगवेगळे मुद्दे कितें असतात थंयचे त्या भागात प्रदेशांतलो राज्यपाल आणि थंयचे प्रदेशांतलें त्या सरकार हांच्या मदीं खंयचे इश्यूज येतात ताजेर अवलंबून आसता. म्हाका दिसता ताजेर हांवें त्या हातूंतल्यान उलोवप हें बरोबर न्ही. पण म्हाका आमचे बिहारान समजा हांव गेलो बिहारान अशी कांय परिस्थिती निर्माण जातली अशें म्हाका दिसना. राज्यपालान एक लक्ष्मण रेषा आसता तांकां ओलांडूंक मेळना अमके लेवल म्हणसर वचून, खास करून लोकल पॉलिटिक्सांत. तुमकां दिसता कांय राज्यपाल ते रेषा ओलांडटा म्हणून क्लॅश जाता? ना, अशें कांय आसना. पॉलिटिक्साच्यो रेषा राज्यपाला खातीर आसता त्यो सांबाळून ते सगळे करतात. कांय वेळार घटनेंतल्या कांय तरतुदींचे इंटरप्रिटेशन जें आसता तें प्रत्येक जाण हांव कोण अमुकूच एक चुकीचें करता अशें म्हणना. पण कांय जाण ताचे चुकीच्या पद्दतीन करतात. राज्यपाल अशें म्हणना हांव किंवा सरकार अशें म्हणना हांव. तर कोणीय आसूं शकता. इदर सायड. हय. तर तें इंटरप्रिटेशन तरतुदींचें योग्य पद्दतीन केलें आनी ते सगळ्यांनी तेंच इंटरप्रिटेशन मान्य केलें जाल्यार खंय क्लॅशीस येवपाचो संभव कमी आसतलो. बिहारान सद्या तुमी जेन्ना आतां टेक ओवर करतले तेन्ना फर्स्ट चॅलेंज कितें आसतली तुमच्या मुखार? थंयच्यो चॅलेंजीस कितें आसा ते म्हाका हांगासर रावन कांयच खबर ना. पण थंय वचून एक सगळ्या लोकांक मेळप, तांच्या समस्या जाणून घेवप कितें आसतलें. म्हाका दिसता सरकार ह्या सगळ्यां कडेन थंयचें स्थानीक सरकार जें आयज आसा तें सगळें हांचे कडेन लक्ष दिता आसतलें. आनी त्या पद्दतीन कितें चल्लां थंय कितें कमी अदीक जालें जाल्यार सरकारा कडेन तें उलोवन तें करपा जाता. पूण चॅलेंजीस आज थंय कितें आसात हें हांव हांगा रावन सांगूं शकना. थंय वतकच सगळ्यां कडेन चर्चा करून हांवें कितें करपाक जाय, सरकारान कितें करपाक जाय हाच्या बाबतीन चर्चा करून हांव ठरयतलों. तर परत परत तोच प्रश्न विचारता असो दिसतलो. तरी पूण एक आस्पेक्ट आसा की 2024 बिहार जेन्ना इलेक्शन जातलें लोकसभेचें तेन्ना बिहार वूड बी वन ऑफ द मोस्ट मॉनिटर्ड म्हणटा तसो म्हणजे प्रदेश आसतलो, म्हणजे जें लक्ष आसतलें सगळ्यांचें. आनी मोस्टली तुमचो टेन्युअर तो म्हणसर तरी आसा. सो परत तेन्ना ते चिंतून तुमकां अशें दिसता की जबाबदारी वाडटली? म्हजे जबाबदारी हांव इतलेंच पळयतलों. 2024 ज्यो निवडणुको येवपाच्यो आसात तातूंत मतदानाची पर्संटेज कशी वाडोवप दॅट इज माय कन्सर्न. तें मतदान ताणें खंयचे वटेन करप हें त्या मतदाराचें कन्सर्न. पण चडांत चड मतदार जे आसात भायर सरून मतदान करता, मतदान शांततेन जाता ही जबाबदारी म्हजी आसा अशें हांव मानतलों. ताच्या खातीर लागणाऱ्यो ज्यो गोश्टी आसात ते हांव करतां. हिमाचल प्रदेशान आत्तांच कांय म्हयन्या परवीं निवडणुको जाल्यो विधानसभेच्यो. त्याय वेळार हांवें थंयच्या लोकांक आवाहन केलें. हांव लोकां कडेन आनी सांगलें की तुमी भायर सरात, तुमकां आवडटा त्या पक्षाक तुमी उमेदवाराक मतदान करात, पण भायर सरून मोठ्या प्रमाणार मतदान करात. हांवें सांगलें म्हणून मतदान चड जालें अशें हांव दावो करिना, पण ताचो परिणाम जालो. राज्यपाल जेन्ना आवाहन करता, लोकां मदीं वचून सांगता, ताचो परिणाम असो जालो की मतदानाची पर्संटेज वाडली थंय सादारणपणे. चड न्ही पण थोडी तरी. बिहाराक येणारे निवडणूक आसा त्या निवडणुकीन म्हजो आग्रह हो आसतलो चडांत चड मतदारांनी आपलें रजिस्ट्रेशन करप आनी चडांत चड मतदारांनी येवन मतदान करप. म्हजो रोल इतलोच आसतलो. बाकी ते पॉलिटिकल पार्टीज तांचें आपलें कितें जाय तें सगळें करीत रावतले.
तुम्ही हिमाचल प्रदेशाक लोकांक उलो मारलो आनी ताणें काँग्रेसीक निवडून हाडले. सो सरकार म्हणून जेन्ना काँग्रेसीचे आयले तेन्ना CM जे जाले तांच्यान तुमचे संबंद कशे आशिल्ले? हांवें उलो मारलो आनी काँग्रेसीचें सरकार आयलें हें चुकीचें. हो स्टेटमेंट हांव ना आय मीन टू से तुम्ही खूप जाणांक भायर सर म्हटले आनी हांवें मतदानाक भायर कोइन्सिडेंटली सर ऑर म्हटलें इव्हेंच्युअली ते तांचो चॉयस आसता. हांव आनी आय एप्रिशिएट की तांणी आपल्या मतदानाचो अधिकार हें केलो, सिद्ध केलो. तसोच हांगासरूय तो करचो. पण थंयचें आनी आतां नवीन सरकार आयलें तें हांवें जशें म्हटलें तशें की हांव सदांच सरकार जें आसा इट इज माय गव्हर्मेंट. म्हणजे हिंदीन सांगपाचें जाल्यार मेरी सरकार. मेरी सरकार म्हणून हांवें तें पळोवपाक जाय. जाल्यार हांव चड वेवस्थीत यशस्वी जातलो थंय ह्या भावनेन हांव काम करतां. आनी म्हणून थंय मुख्यमंत्री आशिल्लो तो इज माय गव्हर्मेंट्स मुख्यमंत्री. नीव मुख्यमंत्री कडेन तुमचे कशे संबंद आशिल्ले? बरे संबंद आसात. आत्ताचे मुख्यमंत्री जे आसात तांचे कडेन खूब बरे संबंद आसात. पयलींच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ले तशेच संबंद ह्याय मुख्यमंत्र्या कडेन आसात. हांवें तेंच तांकां सांगलें. तांणी हो मुद्दो खूब एप्रिशिएट केलो की अशें आपूण गव्हर्नर तुमी अशें आसात की तुमी हें सरकार आपलें सरकार मानतात. हाजो आमकां खूब आनंद आसा अशें तांणी म्हटलें. आनी बऱ्या पद्दतीचे संबंद आसात. तांचे आनी म्हजें मेळप चालू आसता, हें चालू आसता, अशें सगळें सतत आसता. सर तुमचे लेसन्स लर्न्ड इन हिमाचल प्रदेश अशें जर म्हटलें एक त्या तुमच्या कार्यकाळांत जाल्यार हिमाचल प्रदेशांतल्यान तुमी कितें अशें शिकले? देर आर मेनी लेसन्स टू बी लर्न्ड एवरीवेअर वेर एवर यू वर्क. हांव हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल म्हणून वतकच म्हाकाय दिसतालें हांव हें करतलो तें करतलो करपाची इच्छा सगळें आशिल्ली. पूण थंय वतकच म्हज्या लक्षांत आयलें की तुवें लोकां मदें वचून मेळप मिसळप गरजेचें आसता. आनी म्हणून हांव उठून लोकां कडेन वचपाक लागलो. लोकांक राजभवनान आपोवपाक लागलो. लोकांनी राजभवनान येवचें. लोकांक एक खूब बरें दिसता की राजभवनांतल्यान राज्यपालाचें निमंत्रण जर येत जाल्यार लोकांक खूब बरें दिसता. हरकत ना. त्या हाजो फायदो घेवन लोकांनी राजभवनान येवचें, राज्यपाला कडेन येवचें, तांचे कितें प्रश्न आसत जाल्यार मांडचे तांच्यांनी. सगळें कितें हांव रिजॉल्व करूं शकतलो अशें न्ही. हें हांव शिकलो की लोकां कडेन संबंद दवरपाची गरज आसता. आमचे कडेन कशें आसा राज्यपाल म्हणटकच ताजी एक चौकट आसा आनी ती प्रोटोकॉलाची चौकट आसता. ताचे भायर ताणें हांगा वचप ना, ताणें तेवड्यान वचप ना, ताणें अशेच कपडे घालपाक जाय, ताणें अशेंच उलोवपाक जाय, असोच सॅल्यूट मारपाक जाय, हाकाच मेळपाक जाय, थंय अशें. हाज्या भायर येवन लोकां कडेन वचपाची गरज आसा हें हांव शिकलो. दॅट इज द बिगेस्ट लेसन दॅट आय हॅव लर्न्ड देर. हांवें अशें मागीर हळू लक्षांत आयलें आनी हांवें तें मानलें आनी करपाचो प्रयत्न केलो की राजभवन हें लोकभवन करपाची गरज आसा. लोकां खातीर तें आसा. ब्रिटिशाच्या जमान्याचेर राजभवन तो कसो ना भायर सरप ना हें गव्हर्नर म्हणजे आसा तो ताची पोजिशन आसा ना अशें न्ही. आयजूय आसा. पण राज्यपाल लोकां कडेन वचून तें राजभवन जें आसा तें लोकभवन करपाक जाय असो म्हजो आग्रह. बिहारानूय म्हजो असोच प्रयत्न आसतलो. राजभवन लोकभवन करपाचें म्हणजे लोकांक एक्सेसिबल आसपाक जाय. लोकांक एक्सेस आसपाकच जाय. तुमी यू आर ट्रॅव्हलिंग इन हिमाचल प्रदेश. तुमी 2दा हिमाचल प्रदेश संपूर्ण भोंवले. इवन बॉर्डर एरियांनी वचून आयले. तुमकां पयलीं म्हणजे तेन्ना टेन्शन येवना गव्हर्नर सच अ सेन्सिटीव एरियान वचून तुमी रावले सुद्दां रातचे? म्हजेर टेन्शन येवंक ना. टेन्शन बाकीचे आमचे अधिकारी आसा तांचेर बिचाऱ्यांचेर आयलें की तांकां दिसलें की गव्हर्नर येता म्हणटकच सगळी अरेंजमेंट करप हें करप तांचेर टेन्शन आयलें. म्हाका लोकां कडेन वचून तांच्यो समस्या प्रश्न समजून घेवपाचे आशिल्ले. बॉर्डर आसा त्या बॉर्डर एरियाचे थंयचे कितें प्रश्न आसात, त्या प्रश्नाच्या आधाराचेर आमी कितें तांकां सोल्युशन दिवंक शकतात. बऱ्याचदा अशें जाता की थंयच्यान बॉर्डर एरिया जी आसता पळय तांचें डिपॉप्युलेशन जाता. ताजो गैरफायदो आमचे दुसरे जे आसतात दुसरो देश तो घेवंक शकता. तर तें डिपॉप्युलेशन जावं नये म्हणून कितें प्रयत्न करपाक जाय, कितें उपाय ताका आसा, की जाल्ल्या रिपॉप्युलेशन कशें करप, अशा पद्दतीचे ज्यो कांय आसात त्या बाबतींत प्रामुख्यान हांवें विचार करून
कांय गोश्टी थंय हांवें घडोवन हाडल्यात. त्यो सगळ्यो भायर सांगपाचें आसता अशें न्ही, पण केलें हांवें. म्हाका समाधान आसा की हांवें हिमाचल प्रदेशांत जितलो काळ हांव थंय आशिल्लो थंय हांवें अशा कांय प्रश्नांची जी गरज आशिल्ली, जाचो खऱ्या अर्थान राष्ट्रीय प्रश्न ते, अशा प्रश्नां कडेन हांव लक्ष दिवंक शकलो. गोंयच्या राजकारणा विशीं तुमी हिमाचलांत आशिल्ले तेन्ना गोंयच्या राजकारणा कडेन टच आशिल्ले, वाचताले तरी गोंयांत कितें चल्लां म्हणून काय? तसो राजकारणा कडेन टच तसो नाशिल्लो, पण ताजी माहिती सगळी हांव दवरतां, आयजय दवरतां. गोंयचे थंयचे कांय ऑनलायन ई पेपर्स आसात किंवा अशे मागीर तुमचे गोवा न्यूज हब बी आमचेय जशें आसा आसता सर. तशें गोवा न्यूज हब म्हणून आसा न्ही थंय, अशा पद्दतीचे ताजे मागीर हें अशें सगळें तातूंतल्यान म्हायती मेळत आसता. आय एम ऑलवेज इन टच विथ दॅट, की वाचून पळोवप, वॉट्सॅपार येता, मागीर तुमचे पोर्टल आसता ताजेर येता बी, तें सगळें पळयत आसता. घडामोडी कितें चलतात त्यो खबर आसतात, पण तातूंत आपूण कितें इंटरफियर जावपाचें सजेशन बी दिना हांगा सीएमाक ना. हांगासरले सगळे जाणकार आसात, तांचो अनुभव आसा, बरो आसा. हांवें एखादी गोश्ट अरे हें करपाक जाय, तें करपाक जाय अशें हांवें सांगपाची गरज ना. हांगासरले सगळे आमचे हें आसा, मिनिस्ट्री जी आसा, गव्हर्मेंट जी आसा, दे नो वॉट इज टू बी डन अँड वॉट नॉट टू बी डन. रिटर्न टू गोवा पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटी आसा इन फ्युचर? ना, हांवें चिंतूंक ना तशें कांयच. काय आतां गव्हर्नर जाले आनी आतां बिहारचे गव्हर्नर जाले, सो इफ यू रिटर्न यू विल बी ओनली सीएम पोस्ट अशें बी कितें आसा? अशें कांय ना, अशें हांव चिंतय ना. म्हाका तशी इच्छाय ना आतां. मागीर देवाच्या दयेन आनी लोकांच्या आशिर्वादान हांव अशा एका पोजिशनाचेर आसा की हांव अनेक बियॉन्ड चीफ मिनिस्टर एक वेगळ्या पद्दतीन पळोवन, दृश्टिकोनांतल्यान हांव अनेक प्रश्नां कडेन पळोवंक शकतां. आनी म्हाका ताचें समाधान आसा की तातूंतल्यान हांव कांय गोश्टी सजेस्ट करूं शकतां. म्हणजे कांय गोश्टींचेर हिमाचलाक आसतना सुद्दां हांवें बियॉन्ड पॉलिटिक्स अशें म्हणून गोंयच्या संदर्भान, भायल्या संदर्भान, अशा सगळ्या संदर्भान देशाचे प्रधानमंत्री आसता, राष्ट्रपती आसता, तांचे कडेन चर्चेंतल्यान कांय विशय येत आसतात. त्या वेळार तांकां हांव कितें त्यो सुचना म्हणजे म्हजें मत तांकां हांवें सुचना करप इतलो हांव व्हडलो न्ही, पण म्हजें मत हांव तांच्या समोर मांडटां की अशें अशें जावपाक जाय अशें दिसता. पुरो तुमच्या थ्रू गोवा रिप्रेझेंट जाता सेंटराक खंय तरी? ना, तसो गोवा रिप्रेझेंट करपाक आमचे खंय विशय आसा जाल्यार तुमी सेंटराक सांगता बी तशें? ना, हांगाच्या विशयां बद्दल हांव थंयसर तर अजिबात चर्चा करिना. दिल्ली गेल्ले कडेन बी तसो हांव प्रयत्नय हांवूय करिना. तांकांय त्यो खबर आसा, वयले आसात, तांकांय ही मर्यादा कितें आसता ती, ते म्हजे कडेन हे बाबतीन उलयनात, तांकां खबर आसा. त्यामुळे आनी हांवूय आपण जावन केन्ना सांगपाचो प्रश्नच येना. कित्याक म्हणून तांकां तांचे सोर्सीस हांगासर आसतात, तांकां खबर आसा अमके कडेन विचारल्यार गोंयची परिस्थिती म्हजे परसय बरी कळटा अशें आसता. आय डोंट ट्राय टू इंटरफियर एट ऑल. तर लास्ट क्वेश्चन, बिहार म्हणटकर खूब फावटी लोक पीपल टॉक अबाउट लॉ अँड ऑर्डर, बट ऑल्सो एट द सेम टायम मेनी IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स बिहारच्यान तयार जाता, जे आमच्या गोंयच्यान तयार जायना. सो गोवा आनी बिहार कनेक्ट करपा खातीर म्हणजे इन अ पॉझिटीव सेन्स तुमचे अटेम्प्ट आसतले? असो प्रयत्न करपाक जाता की गोवा आनी बिहार हांचे आमी खंय कनेक्टिविटी जोडपाक मेळटा ती पळोवपाक जाय. नॉट ॲट एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल ओनली, पण बाकीचे कल्चरल रिलेशन्स आसात, बाकीच्यो गोश्टी आसात. गोंय कडल्यान आमकां थंयच्या टुरिजम डेवलपमेंटाच्या बाबतींत कितें करूं शकता, कारण गोंयचें टुरिजम हें खूब डेवलप्ड आसा. तर तशें आमी थंय कितें करूं शकतात हाजो एक अभ्यास करचो पडटलो. गरज आसा जाल्यार थंयचे आमचे अधिकारी आसत जाल्यार तांच्यांनी गोंयचें टुरिजम समजून घेवचें, थंय ताजो वापर करचो. टुरिजम आसत, बाकीचे कांय प्रश्न आसत. बिहारचे समजा कितें अश्यो कांय गोश्टी आसात ज्यो आमकां गोंयकारांक शिकपाक मेळटात, ताजो उपयोग आमी गोंयांत करूं शकतात, अशेंय आसतलें. ही जी एक्सचेंज आसा, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ प्रोसिजर्स, एक्सचेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स, हें आमी एकामेका कडेन करपाक जाय. योगायोगान हांव जर बिहाराक आसा आनी हांव गोंयचो आसा जाल्यार दोनांयचो बॉन्ड कसो जातलो हाजो प्रयत्न करपाक जाय म्हाका. तो हांव करतलों. देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिले म्हणून. परत एकदा अभिनंदन. खूब खूब धन्यवाद.
तुमच्या सगळ्या पळोवप्यांकय हांव धन्यवाद दितां आनी म्हज्यो तांकां भरपूर शुभेच्छा दितां. ते बरें. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsup.com. RDX Goa is our channel partners and Prasad Deshpande mentored goabyline.com is our production partners. Keep watching us.